दिव्यवाणी 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 मोगाच्या बाबा बहिणीनो, या प्राचीन काळार सोम्याच्या कश्टांचो नियाळ करचे खातीर दिव्यवाणी चॅनला मुखांतर ही पयले कुर्सावाट तुमचे खातीर हांगासान आमी प्रस्तुत करता. ह्या आख्या कुर्सा वाटे वेळी आमी लोकांच्या सर्व समस्यां खातीर आमी मागया आनी विशेश जावन पाप साहेबाच्या भलायके खातीर विशेष रितीन आमी मागया. ही कुर्सावाट जावन दी आमकां सगळ्यांक जेजूक लागीं व्हरचें तसली, सोम्यान आमची काळजां आपडचें तसली आनी आमच्या काळजांनी परिवर्तन हाडचें तसली. ह्या खातीर भौस भक्तीपणान हातूंत आमी भाग घेवया आनी ह्या कुर्सा वाटे मारिफात आमचो भावार्थ घट करया, बरवसो नवो करया आनी देवीक मोगान आमी बरोवंक प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मुगाळ भावां भयणीनो, आयच्या संवसारांत आमी पळयता कितले कश्ट, कितलीं अनवरां, कितल्या रितीन मनशां ती निराशा, कितल्या रितीन आर्थीक समस्या, कितल्या मापान पिडा शिडा मनशांक दोसता. कश्टांनी मनीस सलवून गेल्ले आमच्या दोळ्यांनी पळयता. कितलेशे जीवघात घडटात, कितलींशीं जाणां निराशेन सलवून आपलें जिवीत आखेर करतात. असल्या परिस्थितींत सोम्याच्या कश्टांचो नियाळ आमकां नवो बरवसो दिता. कश्ट आमी फुडें करयत, कश्टांचेर आमी जैत व्हरयत. कश्ट आमकां देवान दिवची शिक्षा न्ही, बगार. कश्टां मारिफात आमी देवाक लागीं जावयत. कश्टांनी आमी एकामेकाक आदार दिवयत. कश्टांनी आमी हेरांक कुमो करयत. देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी जोडयत, हेरांक दिवयत. येस जेजूच्या कश्टांत आमी नियाळ करया. आयच्या कुर्सा वाटेन 3 संगती आमी उडास्त व्हरया. सोम्यान चल्ली ती सगळी कुर्साची वाट. दुसरें आमी उडास्त व्हरया आमची जिणी एक कुर्साची वाट. आनी तिसरें, ह्या कुर्सा वाटेच्या नियाळांत वरी आमी करूंक जाय आशिल्लें प्रयत्न ते सफळ जावंक. तर ह्यो संगती मुतीन दवरून ही कुर्सावाट आमी सुरू करया आनी हर एक तेसांव आमी नियाळ करता आसतना आमी देवाची कृपा आनी आदार मागया. जेजू सोम्या, तुज्या कुर्साच्या वाटेचो नियाळ करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. ही कुर्सा वाट मनशा कुळा खातीर सोम्या तुवें दाखयल्ल्या अपरिमीत मोगाचो संकेत. म्हज्या पापया खातीर तुवें भेटयल्लें तें बलिदान त्या कुर्सार हें भक्तीपणान नियाळ करन तुजे तावन आज हांवें प्रेरण जोडूंक म्हाका तूं फावो कर. पयलेंच तेसांव जेजू पिलाता हुजीर, पिलातांतून ताका मरणाचें फर्माण. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्यान जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलो सगळो संवसार. नियाळया आमी हें एक दृश्य. जेजू पिलाता मुखार उबो आसा. आपली तनकी जावचे खातीर तो उबो रावला. आनी एके रितीन आमी सांगचें तर देवूचो आपणे रस्तेल्या रस्ते वा किरकोळ रस्ते मुखार जरतेक रावला. कशें आमकां दिसता हें दृश्य.
पिलाता हुजीर निराप्रती जेजून तकली बागोवन उबे रावचे. ह्या स्थितीन आशिल्ल्या जेजूक पिलात लोकांक दाखोवन उद्गारता, पळया ह्या मनशाक. अधिकाराच्या बोळान आसल्या पिलाताक जेजू एका साद्या मनशा भशेन दिसलो. पिलात अधिकाराच्या बळान कुर्डो जाल्लो. ताका अधिकाराच्या बळान जेजूची वळख समेत मेळ्ळी ना. अधिकाराच्या मुखार सोरांक, खुनीकारांक, लॉस दितल्यांक, घेतल्यांक, अन्यायकारांक उबें रावचें तांव सुटका मेळटा. देखूनच पिलात जेजू देखूनच पिलात खुनीकार बारब्बासाक सोडूंक कबूल जालो तरी निरापराधी जेजू मुखार तो हात धुता. आजुनी तोच जेजू आधुनीक पिलाता हुजीर तो उबो जाता. ताका उबो करतात. मनशा संवसाराच्या खोडती मुखार सदांच तो उबो जाता. बारब्बासाक सुटका दिवंक विनंती करचे बरी आनी ती फाटिंबो दितले. आजकालच्या संवसारांत सडल्यात. सत लिपोवन हेरांची झडती करतले. पिलाता बरी सबार्तन आसात. हांव ह्या पंगडांतपणी आसांगी. पिलाता बरी हेरांची हांव झडती करिना गे. हेरांच्यो खबरो उलोवच्यो, बेश्टेच हेरांचेर अपराध म्हणचे. म्हज्या ह्या हाडनांतल्या जिबेन कितल्या जाणांचें नांव हांवें पाड केलां जावं पुरो. म्हज्या भावा भयणी विशीं, आवय बापूय, माय मांव, सून जावय हांचे हांवें गुन्यांव सोदून काड हांवें तांकां झडतेंक उबें केलां गे. हेरांची झडती करी नाकात आनी तुमची झडती जावची ना. ही जेजूची उतरां हांव उडासान दवरतां. ह्या सर पातकां पाठ करता. जेजू लागचें बोगसाणें मागोवन घेता. सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत केदिंगस हेरांची झडती हांवें करिना जावंक. केदिंगस निरापराध्यांक अपराधी करिना जावंक. हेरांचेर सूख परमण दिना जावंक म्हाका तुजी कृपेचो उजवाड दी. सोम्या काकोळ तमची कर. सोम्या काकोळ तमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार क्रुसार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें स्तेसांव जेजू बारादी कुरीस ताच्या खांद्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. देवाचें उतर जुवांव वांजेर अध्याय 3 वाक्य 16 सांगता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या आस्पुताक संवसाराक ओपून दिलो. सगळ्या संवसाराक आपल्या बापाचो मोग आनी सोडवून दिवंक आयिल्ल्या देवाच्या पुताक मनशान कितें दिलें? कुरीस. एका रुखाडाच्या कुर्सा समकार सोमी जेजू उबो जाला. तो देव निंदा उलयता. तो मैजेचे नियमशास्त्र पाळिना. आपुणूच राय म्हणटा. देखून ताका कुर्साय ताका काड म्हणून जो देव बोबाडतात. देखून पिलाताचे कोडतीत हांव आज्ञा भायर पडली. कुरीस आनी मोर्न आयित्तें जालें. तो जडायसो कुरीस जेजूच्या कांद्यार सोडयलो. कोणें कोणाक कुरीस दिलो हांगासर? पातकी मनशान सर पवित्र पदवेदार मनीस जाल्ल्या देवाक कुरीस दिलो आनी देवान तो वेंगलो. सगळो संवसार आपणाचो कन घेतिल्ल्या जेजूक मनशान दिल्लो कुरीस जड जालो ना गे. ना. घे तुजो कुरीस आनी हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलो जेजू आतां कुरीस घेवन कालवारीची वाट चलोवंक तयार जाला. हे बापाचें मिसांव पोताक पोवंक तो मुखार सरता. दिसपट्ट्या जिणेचीं कामां सबारांक एक कुरीस जावंक पावतात. सबारांक तांची जबाबदारी बऱ्या वयर बरकुटी जाता. थोडे फावटी
कुटुंबाच्या वडिलांक कुटाम सांबाळचें, संघ संस्थांनी वावुरतल्यांक ते बऱ्या रितीन चलोवन व्हरचें, शिक्षण दितल्यांक शिकोवचें, मोन नातल्यांक तांचे दिल्लें तें काम तें तांकां जड जाता. पूण आमी उडास दवरचें, हें आमकां देवान दिल्लें मिसांव. हें पोंताक पावून देवाक हांवें महिमा दिवंक जाय. जर बरें केल्ल्या जेजू कुरीस मेळ्ळो तर म्हज्याच बरेपणा खातीर कुरीस हांवें कित्याक घेवं नजो? म्हजें काम, म्हजी जबाबदारी बऱ्या मनान पोंताक पावोवंक कित्याक नजो? सबारांक गूण जायनातली पिडा, वेपार वहिवाटांत चलवणी, कळमीत नासतना एरा मेळच्यो दुशी कुरीस हांव पावतात. म्हज्या मोगा पासून कुरीस व्होंवच्या जेजू, म्हजो कुरीस मोगान घेवंक म्हाका बोळ दी. तुज्या कुर्सा मारिपाक तुवें आमकां जैत हाडलें. म्हज्या जिणयेच्या विविध कुर्सांद्वारे तुज्या नांवाक जैत आनी देवा बापाक महिमा दिवंक शिकय. म्हज्या जेजू, कुर्साक हांव मान करतां, कुर्सा समकार हांव उबो रावतां आनी कुर्साचो हांव भक्तीन उमो घेतां. जेजूच्या कुर्सा तुका हांव पटलून धरतां, तुज्या कुर्सा सावळेंत हांव उबो रावतां. सोम्या काकूळ तमची कर, सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें सांव, जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयला आयज सगळो संवसार. कालवारेच्या वाटेचें लांब पयण पिलाताच्या आंगणांत आरंभ जाला. लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान बोब घालीत ते वेता. निश्ठूर शिपाई जेजूक ताची मेटां वेगळीं वेगळीं काडूंक बोळ करतात. पूण जेजू मनशा सैमान तो कुडीन अस्कस जालो, ताजो कुरीस ताका जड जालो, तो लोकलो आनी पडलो. देवानी दिल्ल्या कुर्सा पोंदा जेजू कश्टाता. धरणीच्या धुळींत जेजू पडला. एका काळार धुळीतावन रसिल्ल्या मनशाक पडल्या जाग्यार तावन उखलूंक देवान बसवणी केली. धुळीतावन रसलोलो तो मनीस देवाच्या कुशेक विरोध वेता. अशें पातकां धरलेलो पयलो मनीस आपल्या पातका वरवीं धुळीक पडलो. सासणाची क्यास्त ताणें आपणायली. ह्या क्यास्तीतावन मनशाक उखलूंक जेजू आयलो. पूण मनशाच्या पातकाच्या वजान दिल्ल्या ह्या कुर्सा पोंदा तो पडलो. तुका आनी म्हाका आमच्या पातकाची नालिशाय दाखोवंक, पातका वरवीं हांवूय धूळ जातलो म्हूण म्हाका शिकोवंक जेजू धरणीर पडला. कालवारीच्या दोंगराच्या वाटेन पडलेलो जेजू आतां हांवें पडटा. जेन्ना हांव पाताक आदारन ताका इन्कार करतां, तेन्ना पयले सुवातेर हांवें ताणें दिल्ले उपदेशां पाळिनातल्या वेळार, मिसाच्या बलिदानान हांवें वांटो घेवंक इन्कार केल्ल्या वेळार, पेल्याच्या वस्तूची हांवें लाखावरती आशा केल्ल्या वेळार, म्हज्या सांगात्यांक घरांतल्यांक गाळी शिराप निंदा दिल्ल्या वेळार, एका निजा देवाची मदत सोदच्या बदलाक अन्य देवाच्या फाटल्यान बोटां फाटल्यान धांवतना म्हज्या जेजूक हांव धुळीत घालतां. झगडें, लढाई, मारपर हें सगळें जाताना जेजू कुर्सा पोंदा पडटा. पिवणें, मादक द्रव्यां, वायट बूक, वायट पिंतुरां हातूंत हांव वांटो घेतना जेजूक हांव कुरीस दितां. म्हजो शेजारी कश्टांत दुखांत आसतना ताका कुमोग नातल्या वेळार म्हज्या पातकाचो कुरीस जड जाता. धरणीर कुर्सा पोंदा पडून कश्टांच्या मोगळा जेजू म्हज्या पातकां खातीर हांव सुरतां. आज ह्या कुर्साच्या वाटेचो नियाळ केल्ले वरवीं ह्या म्हज्या उणेपणाक पाट करतां. जेजू म्हाका घटाय दी. म्हज्या पातकी जिणेक हांव पाट करतां आनी मुखार हांव खेदिंगस फाताक करूं ना. सोम्या काकूळ तमची कर, सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
तेंच तें सांग जेजू आपल्या दुखेस्माक बेडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्यान जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगेवन कुर्सा वयली आनी तुवें सोडलाय सगळो संवसार काल्वरीच्या कर्कस वाटेंतल्यान एक मनदाती भशेन जेजूच्या रक्ताक ताणिल्ले सुदेव ताका व्हरून व्हरता सगळे विद्रूप जाल्ली आपली कूड घेवन तो समकताना तो आपल्या मोगाळ मायेक पळयता एकामेका ती पळयता तरी उलोवंक तांकां अवकाश ना तरी मोरयेक ह्या वेळार कितें भोगलें ना जायत आपलो पूत निराप्रदी तरी तो कश्टता गुरसाचें मरण मरोंक वेता आनी हें मरण ती कशी देखतली तिची दूख ती कशी भोगतली एकामेका बेडताना ती कितें उलयली पुता कळमीत नासतना तूं वावुरलोय इतलें सर बरें केल्ल्याक पुता कित्याक तुका ही शिक्षा म्हणून मोरी आपल्या मोतीन तसवी सारता माये ही म्हज्या बापाची खुशी तेजी मिसां हांव मुन धरून आसा बापान दिल्ली काळसां पिवून आसा जेजू जाप दिता हा तोच जेजू साबार आवयांक तांच्या पुतां दुआमुख अंतर बेडता पूण आज आवय भुरगीं बेडचो उद्देश दुसरोच जाला आज आवयांनी आपल्या भुरग्यां खातीर रडची परिस्थिती उपजाल्या कितलीशीं आवय बापूय रडतात पूण आपल्या भुरग्याची भलायकी बरी ना तांकां काम मेळोवंक ना तांकां न्हेसोवंक पांघरूंक ना म्हूण न्हय बगार कित्याक ती रडतात ती निराप्रती म्हणून गे ना ती रडतात आपल्या पुताची व धुवेची बूद बरी ना म्हणून वायट सवयांक आपली भुरगीं गुलाम जाल्यात म्हणून थोडे पिवण्याचे गुलाम जावन घरांत केस्तांवां करतात थोडीं तांच्या घरांत भुरग्यांत देखणे गाळी आयकोंक तांकां मेळटात थोड्यांक कोण शाप बसयतात उलोवंक अवकाश दिनात पूण रडतात ल्हान आसतना मोगान पसुल्ल्याक व्हड जातना भुरग्यांत वडिलांक मेळचो वो मोग म्हजी आवय बापूय असल्या पंगडांत पूण आसात गे आसात तर आसतनूच तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां हांव पुसतलों आनी तांच्या मुखां म्हळ्यार हांसूं देक अशें हांव प्रयत्न करतलों तुजे दुखेस्त मायेक भेटलेल्या मोगळा जेजू म्हज्या मायेक मान दिवन संतोश दिवंक म्हाका शिकय जेजूक भेटिल्ले म्हजे माये म्हाका खलतेपण शिकय म्हूण तुजे लागीं मागतां सोम्या काकोळ तमची कर सोम्या काकोळ तमची कर सदैव मोरये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 5वें सांव शरिराच्या सिमांक कुरिस्वांक बोळ करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्यान जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार जेजूचेर मोसरान आनी हाग्यान भरलेले सुदेव तो अस्कस जाल्ले पळोवन ते भियेले वाटेर जर तर मोरात तर परिणाम उलटो रावात म्हूण ते भियेले कशें तरी ताका गोलगोता पर्यंत व्हरीचे ताका कुर्सार लायचे ताका नाश करीचे म्हणलें विकाळ चिंताप जुदेव लोकांचें आसलें देखून वाटेन वेच्या सिमांक जेजूच्या कुर्साक कान मारूंक ते बोळ करतात सिमांव नीज जावन भागी मनीस कित्याक देवाच्या पुता संगी चलचें ताच्या कुर्साक कान मारचें केदें व्हरतें भाग हें भाग दुसऱ्या कोणाक मेळात आपणा सांगता आसा जे जाल्ले धर्मदूत जेजूक पळोवन सांडून धांवल्यात जेजू कुमो करूं आतां कोणीय नात आपल्या कुर्साच्या वाटे वेळार कुमो करूंक कोणीय ना जाल्यार जेजूक सिरेन गांवचो सिमांव एक अबल मनीस गत जावंक पावलो कुरीस घेवन सोलोवंक ताका
संपूर्ण बोल दिवंक लागलो. कितें इनाम जेजून ताका दिलें जायत, ताका वर्तें बेसांव मेळ्ळें आसतलें. म्हज्या अदीक ल्हान बाबा भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें म्हूण आमचो स्वामी म्हणटा. आजुनी कश्टोवच्या आमच्या अदीक ल्हान बाबा भयणी थंय आज तो जेजू कुर्सावाट करून आसा. रावो सारकें बिडार नातलीं, न्हेसोंक पांघरूंक सारकें नातलीं, ह्या रितीन जियोवची म्हजे भोंवती हांव पळयतां. तांचो कुरीस वावूंक हांव कुमोग करतां तरी हांव सिवांव जायना. आपले कुडीचे मोलादीक विशय उगडायलेले, कुर्डे, बेरे, मोने, तोंटे, हात पांय नतलेले असल्यांक हांवें कुमोग दिली तर हांव एक सिरेनसो सिवांव जायना गे. सम्यान जेजू म्हजे बोंतणयेच्या अर्यका कश्टांच्या बाबा भयणींक तांच्या जिवितांत तुज्या कुर्सा बरी तांणी वावच्या कुर्साक कान मारूंक म्हाका बरें मोन दी आनी तांचे थंय दायळ आनी काकूळ तूं आनी मोवाळाय म्हाका तूं दी. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें दिसांव वेरोनिका जेजूको आपलें तोंड पुसून तुवालो दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्यान जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बऱ्या कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. कालवरीचो दोंगर चडल्या जेजूक उपरासन जाल्या, तकले बरें तो दिसता. ताचें मुखार इतलें सोबीत आसलें आतां तें विद्रूप दिसता. पुरासनेन धुळीन घामान तें भरलां. जेजू सांगता चलिल्ल्या साबारांनी जेजूचें तें मुखामळ पळयलें, पूण तें पुसूंक कोणाकी भोगलें ना. सगळ्यांक लज दिसली. हेर थोड्यांक दाक्षिण भोगली आनी हेर थोड्यांक जुदेवाचें भें दिसलें. पूण सबारांक तें पडून वचोंक ना जाल्यार तांचे मदें आसलेली एक धैर्यादीक स्त्री मुखार सरता आनी कितें धैर्य तिचें दादल्यांचें की वंसू म्हूण तिणें दाखोवंक केल्लें न्ही, पूण जेजूची परिस्थिती पळोवन जेजूची बिरमोत पावून ती स्त्री मुखार सरता. कोणाक सुद्दां भियेना. आपल्या हातांतलो तुवालो जेजूचें मुखामळ पुसूंक ती दिता. साबार फावटी बरें करतना आमी इस्त चिंतांक सांपडटा, संवसार म्हाका कितें म्हणत, ती कितें चिंतीत, ही कितें चिंतीत. वेरोनिकान अशें चिंतूंक ना. ती देवाच्या पुताचें मुखामळ पुसता. कितें फाटीं तिका मेळ्ळें? देवाची विसणार बेसांवां. साबार फावटी हांव दाक्षिणेचो मुदो जाता. कितें बरें करूं म्हज्यान दाक्षिण जाता. मुखेलपण घेवंक हांव दाक्षिण करतां. म्हजे लागीं मागतले भिकाऱ्यांक पयशे दिवंक समेत हांव दाक्षिण करतां. इगर्जेंत वासाप वचूंक, ह्या गितां गावंक हांव दाक्षिण करतां. सत उलोवंक दाक्षिण करतां. सताक साक्ष दिवंक दाक्षिण करतां. ह्या दाक्षिणेच्या पिड्यान हांवें कितलें बरें करी येता आसलें आज बरें करिनासतना रावलां. बरें करचें पुरो जावन सण सोडिनाकात म्हणटा सांत पावलो. तर आज ह्या वेरोनिकाच्या जिणयेंत हांव न्हू प्रेरण जोडून म्हजी दाक्षिण पयस करूंक हांव प्रयत्न करतां. आनी म्हाका सांगता त्या मापान हेरांक हांव बरें करीत वेतां. हें म्हजें उणेपण हांव पयस करतां. सोम्यान जेजू वेरोनिका बरी म्हाकाय तूं दाक्षिण पयस करूंक, कोणा खातीर जियोवच्या बदलाक म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर जियोवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें दिसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या बगेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू बरें करतना लोक ताच्या फाटल्यान हरीनी वेतालो. ताका आपणूक ताका पळोवंक म्हूण लोक उर्डातालो. पूण आज ह्या कालवारीच्या दोंगरार जेजूक एका मन जाती परी ओणडतना ताचे सांगता कोण आसा? ताचे भोंवतणी ग्रासूंचे जुदयो मात्र आसात. कितलेशा जाणांनी कुडीची भलायकी जेजू वरवीं जोडली न्ही. बेरे, मोने, कुर्डे, थोंटे जेजून बरें करतना आसले आज खंय पावले? जेजून बरें करतना ताका राय करूंक बेसरले. ताका होसान्ना दाविदाचे पुता म्हूण गायतले आतां असहायक जाल्यात. देवाच्या पुता जेजूक अशें घडलें तर आयच्या समाजांत तेंच सोलून आसा म्हणटना अजापूची गरज आसा? एकल्याचें नांव बरें आसा वा ताका जैत मेळटा? ताका कितें पुरस्कार, कितें सन्मान, कितें जेवणां, कितें पार्टी? जर तो सलवणी भोगता ताका खुरीस व्हावूंक तांकानातली खुरीस आनी ताचे खुरीस व्हावंक कोणी नात. आपूण आपणा देव समेस्तांक म्हूण ताणें दिल्लें तांचे संगी केल्लें ताका विसरोन सोडतात. आमकां बरें केल्लो पडला ताका उखलया, ताका सलाशें करया म्हूण कोण चिंता? आतांच्या काळार थोड्या आवय बापायची परिस्थिती हिस्स जाल्या. शिकाप जोडीसर बरें काम मेळसर आवय बापायचे खालते साकोर हातान दुडू मेळटाना इश्ट सडतात, गरजो वाडतात आनी वेळाचो अभाव जाता. घरा आवय बापाय सांगता करसूंक वेळ ना. आवय बापाय म्हातारीं जाताना तांकां सोलोवंक तांकां वेळार तांकां व्हरून आसऱ्यान दवरचीं. कितलीं भुरगीं नात? असल्या आवय बापायचीं बोगणां कितें आसतीत? कुडींत भलायकी, त्राण, हातान पयशे छातीन आसतना हीं भुरग्यांक आवय बापाय पूण कश्ट मेळटना तीं उतरपराय पावतना निरादरी, निराश्रीत, एकसुरी. जर आमचे मदें ह्या स्थितीक पावली कोणी आवय बापाय आसात तर आमी सुरचुरचे नाका. बरें करीत गेल्ल्या जेजूक ताका ताचे तोंड आमी घटाय आनी त्राण जोडया. जर म्हाका बरें केल्ल्या कोणाकी कश्ट मेळटना तांचो सांगात हांवें सोडला तर आमी परत तांचे लागीं या. आज आमी ह्या कुर्साच्या वाटेर वरी जर हांवें हेरांक कोणा बरें केल्या अन्याय केला तर हे तांचे हात सोडल्या तर आमी सुरसुराचे. दूद म्हाका पिवंक दिल्ल्याक वीक हांव पाटी दिवचो ना म्हूण निचेव करया आनी देवाच्या कुशेक संपूर्ण तरान खालती मान घालया. सोम्यान जेजू म्हाका बरें केल्ल्यांक वायट करिनाशें. म्हाका बरें केल्ल्यांक हांवें सांडून घालिनाशें आनी बरें केल्ल्या ती अनुपकारी जायनाशें म्हाका कृपा दी. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट तुमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें स्थेसांव जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू ताची कुर्साची वाट समकतना ताचे मुखार रडच्या एका स्त्रियांचो जोमो येता. आपल्या कठीण कश्टां मदीं तो तांचें रडणें पळयता. जेजू तांची असहायकता समजता आनी तांकां बुजयता, समाधान करता. अशें बुजोवंक म्हूण आयिल्लीं मनशांच बुजावण जोडतात. कुरीस घेवन चलतो जेजू आज तांचे भोंवती असल्या साबार स्त्रियांचें भुरग्यांचें रडणें पळोवन आसा. असहायक जावन आपल्या
दादल्याच्या हातान कश्टांच्या स्त्रियांक जेजू पळयता. कितलेशा घरांनी साबार स्त्रियो गुपित्त रडतात आनी थोडी उक्त्यान बोबाडतात. कित्याक तांच्या दादल्याची गुलामगिरी, निष्ठुराय, गाळी, मार ती असायक जावन सोसून व्हरतात. कितलेशा घरांनी आपल्या दादल्याच्या विपरीत पिवण्या वरवीं घरा भितर दोशी दिसपडते झगडें हाचे वरवीं दुकान देवच्या स्त्रियांक तोस्सू कुरीस घेवन असो जेजू पळोवन आसा. चलयेक ती चली देखून नाका म्हूण गर्भांत आसतना नास करचे निश्ठूर दादल्या स्त्रियेक तशें निराप्रती बाळशांक जेजू पळोवन आसा. ती चली, ती एक स्त्री, तिका शिकप ना, तिका उलोवंक कळीत ना म्हणून हिंडसूनच्या दादल्यांक आनी हिंसा भोगच्या स्त्रियांक जेजू पळोवन आसा. तर हांकां सर्वांक कोण बुजयत? हांचे रडणें कोण थांबयत? खंडीत मनशां जावन हैरान जावन बुजावण, समाधान, शांती लाल येतली. कोणेय ते कश्ट पळयले ना तरी सोमी तें पळोवन आसा. ताचे परगट जिणयेंत हेरांचे कश्ट पळोवन तांकां तो बुजयतलो. आतां आपल्या कश्टां मदीं तो हेरांक बुजयता. हांव कश्टांत आसां, हेरां येवं दीत, म्हाका बुजोवन दीत, वा कोणीय म्हजे कश्ट समजना, कोणीय म्हजे उतार आयकनात, अशें साबार फावटी हांवें चिंतचें आसा. पूण हेरांक बुजयल्ल्यांत हांव बुजोवन दवरतां म्हणलें उडास दवरतां. सोम्यान जेजू म्हज्या जिवितांत आसतना हांव केदिंगस हेरांक कश्ट दिवचो ना. हेरांक हांव बुजावण दितलो, रडतल्यांची दुकां पसतलो, खंती बेजारांत आसल्यार पावतलो, हेरांचे कश्ट हाळू करतलो. सोम्या हो निर्धार हांवें पाळूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकोत कर, सोम्या काकोळ तमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9वें स्तेसांव जेजू तिसरे फावटी खुर्सा पोंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन खुर्सार तुवें सोडिला सगळो संवसार. कितें अस्कत काय जेजूची. परतून तो दुडीक पडता. आमचे दिसपडते 4 मेटां सोलोवंक आमकां कश्ट जाता, करस येता आनी नाका म्हूण बगता. कोणी आमचो हात धरून सांबाळल्यार इल्लो विशय घेवंक अवकाश दिल्यार बरें आसलें म्हूण आमी चिंतता. पूण जेजूक आचाकी दोडती पुराय सण जाल्या. हस्कत काय वरवीं तो पडता. पडिल्ल्या जाग्यार कालवारेच्या गुड्याक ताणें सोलोवन पावोंक जाय आशिल्ल्या त्या जाग्याक तो दिश्ट लायता. कश्ट तेल्यानो येया, वजान वोवयतल्यानो येया, तुमी वेजेच तरशेन येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हणून जेजून एका तेंपार म्हणलें. पूण आज जेजू थंय कितें घडलां? विशय दिता म्हूण दिल्लो उलो आतां खुर्सा पोंदा कश्ट जाता तोस्सू ताकाच विशय ना. जेजूच्या ह्या तिसऱ्या पडण्यात हांवें म्हजे जिणयेक एक वर्तें लिसांव शिकोवंक आसा. साबार फावटी एक सुरत हांव म्हज्या जिणयेंत कुरीस वोवयतां. ते कुरीस म्हज्या घरांत, फिरगतींत, संघ संवत्यांनी, समाजांत मेळटीत. साबार फावटी म्हज्या कुटुंबांतली दुर्बळ आर्थीक स्थिती म्हाका कुरीसांव पावता. कुटुंबाच्या वडिलांक म्हाका कठीण अडचणे मदीं कुटाम सांबाळून व्हरचेंच कश्ट जालां. जिवितांत खुर्सा पोंदा पडतना सोम्या हर एक घडये हांव तुजो उडास करतां. म्हज्या खुर्सा पोंदा हांव पडतना उठोवंक प्रयत्न करतना हेरांच्या खुर्सांकी हांवें कान दिवंक, हेरांकी हांवें उखलून तांकां बऱ्या वटेक हाडूंक, तांचे कश्ट हाळू करूंक. सोम्या म्हाका तूं कृपा दी. सोम्या काकोळ तमची कर, सोम्या काकोळ तमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्तेसांव जेजूचें आंग वस्तूर काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन खुर्सा वरवीं तुवें सोडयला सगळो संवसार. त्या शिपायांनी जेजूचेर दाखयल्ली निश्ठुराय आमी नियाळ करया. गोलगताचे सुवातेर पावतस जेरमताच्या मारांनी तो पिंजल्लो, रक्ताच्या कुडीक चिडकल्लो,
तो जेजूसो दोगलो तांणी वोण काडलो. उपरांत त्या दगल्या तांणी सोडती घालूंक आसली. हे देवाळ नाश करा. परतून 3 दिसांनी हांव ते उबारतलो म्हूण सोम्यान आपल्या कुडी विशान सांगिल्लें. तीस कूड ते शिपाय अमर्याद करून नाश करूंक भायर सरल्यात. ह्या पवित्र कुडीक जेजूक जुदासान आनी जुदेवांनी 30 नाण्यांनी मोल बांदलें. जेजूच्या कुडीक तांणी कांयच मोल दिलें ना. मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे निजाकी जेजूक मोल ना. कित्याक जिवाक मोल बांदतलो मनीस ह्या संवसारांत ना. ताका विणगो केल्ल्या वरवीं ताचें मोल उणें जावंक ना. बगार ती कूड पुनर्जीवन जावन त्या कुडीचें म्हत्व चडलें. तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणटा सांत पावलो. देखून आमी ते कुडीक मान आनी गौरव दिवंक फावो. कूड ती अस्कस जावं विद्रूप जावं सोबाय नातली जावं तिचेर हल्लो चलोवंक म्हाका अधिकार ना. आज कितल्योश्यो कुडी मनशाच्या खोटेपणा वरवीं हल्ल्याक सांपडून रगात वारयतात. बॉम्ब फुटोवन मनशाच्यो कुडी नाश करतात. कितलेशा अपल चलयांचेर ह्या मापान हल्लो चलता. कितलेशा घरांनी दादल्या बायलां मदें मनस्ताप उपजोवन एकामेकाच्या कुडीक मारून मंदाते भाशेन लेखचें आमी पळयता. तर ह्या कुडीक मान गौरव खंय आसा? हे जिवाक मोल खंय आसा? जेजूचे कुडीक पात्रावंक तिंपी उडोवंक थापडां मारूंक निमाणें खुर्सार खिळावंक मनीस तयार. तर आयच्या दिसा मनशा कूड म्हळ्यार पांयां पोंदा मस्तूंची एक वस्त जाल्या. मोगळा जेजू तुका विणगो केला. तुजे मुखार रावोंक म्हाका बेंदला आनी लज दिसता सोम्या. म्हज्या सोम्या म्हज्या पातकान तुका विणगो केला. ह्या खातीर आस्तावन हेरांच्या कुडीक हांवें मान दिवं ते गौरवान लेखूंक तयार जाता. तशेंच म्हजी कूड माणसुगेन सांबाळूंक हांव प्रयत्न करतां. हे दोळ पर्यांत ती माणसुगेन सांबाळून इतले खातीर सोम्या हांव तुजें बोगसाणें मागतां. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव मरिये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें दिसांव जेजूक खुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवन कुस्तार सोडिलाय सगळो संवसार. ह्या पवित्र खुर्सा म्हळ्यार आमी उबी रावया. आमी कितें देखता? जेजून उसारिल्लीं उतरां उडाशा काडया. मैजेन अरण्यात सोरोप उबारिल्ले भशेन मनशा पुताक उबारतले. जेजू सोम्या तुज्या पांयाची कितें घस जाल्या? तुज्या त्या मोवाळ हातांची कितें स्थिती जावंक पावल्या? रक्ताच्यो झरी आज त्यो वारयतात. पातक्यांक पिडेस्तांक मेलेल्यांक रडतेल्यांक सोदून गेले तुजे पांय आज किड्यांनी काडटात. ल्हाना भुरग्यांक बेसांव दिल्ले पिडेस्तांक गूण केल्ले ते तुजे हातां रक्तान भरल्यात. सर्गा संवसाराचो रस्तार आज रस्ता मुखार नालिसायक बली जाला. जेजूच्या ह्या कुर्सावडीच्या परिणांत एका उपरांत आनी एक संकश्ट भोगूंक मेळटात. सोम्या जेजू बरें करनस तूं गेलोय पूण तुका कश्ट सोंसूंक मेळ्ळे. मनशा मुखार तुवें किरकोळ जायचें पडलें. म्हज्या जिवितांत हांवें कितलेशे जाणांक आदार दिला. सलवल्ल्या वेळार कुमक केल्या. बरें करूंक हांवें तांकां दैत्यपटीन प्रयत्न केला. पूण ह्या म्हज्या बऱ्या करण्या म्हाकाय खुर्सार मारले दैत्य आसात. सांगतास कठोर उतरांनी हांवें हेरांक खुर्सार मारले आसा. तांकां अवमर्याद नालिसाय हाडली आसा. रागान खिंडिल्ले आसा. ह्या म्हज्या उणेपणा खातीर सोम्या म्हाका बोगसी. आनी हेर कितेंच म्हज्या जिवितांत हेरांक हांवें कश्ट दिनाशें
म्हाका कृपा दी. सौम्या हाका कुळतमची कर, सौम्या हाका कुळतमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें सांव जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूक आतां किळायल्या उपरांत तो खुरीस उबो जालो. आपल्या कुर्साच्या रुखाडाचेर आमचो सोडवणदार काडून आसा. ताच्या दाव्यान उजवे कुशीक दोग अपराधी काडटात. दोगां अपराध्या मदलें एकलो निरपराधी. देव इतलो दुर्बळ जालो. ताका जल्मोंक एक जागो ना जालो. जियोंक ताका घर ना जालें. निमाणें मरूंक एक जागो मेळ्ळो ना. आमचो सुमी कितलो कालतो जालो. तो अकमनाचें मरण सोसूंक तो तयार जालो. खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो. पूण त्या जेजूच्या मरणाच्या घडयेंत तावन तो खुरीस जैत तासो खुरीस जावंक पावलो. सौम्या जेजू तुज्या कालतेपणा वरवीं म्हाका हें कालतेपण तूं शिकयताय. भुरग्यांचें कालतेपण आवय बापायक मेस वता तर, विद्यार्थीचें कालतेपण शिक्षकीक मेस वता तर, सेवकाचें कालतेपण धन्याक मेस वता तर, रस्त्याचें कालतेपण कंडी जावनी रस्ताराक मेस वता. म्हजें कालतेपण तुकाय मेस वता सौम्या. हांवें केदींक घर वागबाली जायना जावं, मोरये बरीं कालतें आनी बोळे जावं, तिणें कशें तुज्या कुशेक सय घाली तशें हांवें तुज्या उतराक सय घालूं. म्हज्या आवय बापायक कालतें जावं, पवित्र सभेंत वडिलांक कालतें जावं, समाजांत मुखेल आमी कोण कालतें जावं. सौम्या म्हाका कृपा दी. सौम्या हाका कुळतमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें सांव जेजूची निर्जीव कूड ताचे आवय मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता हे सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. एके मोगाळ आवयच्या उस्क्यार हे तरणाट्या पुताची कूड. ह्या घडीतान मोरयेक कितें भोगणां आसता तिच्या काळजांत. जेजू बाळचे आसतना ताचो जीव राखचे खातीर इजिप्ताक ती पळोवन दवरली भुरग्याक घेवन. इजिप्ताक फाटी येवन तेंपलांत ती भेटोवन व्हरतना जेजूक तिणें आपल्या हातान धरिल्लें. ह्या वेळार सिमियोन प्रवादीच्या उतरां तिच्या उडासाक येतात. तिच्या पुताची निर्जीव कूड पळोवंक तलवारीचेर तिजें काळीज पापशिल्ले बरी जाता. तरी सगळ्या मनशाक कुळाच्या पातकाच्या बोगसाण्या खातीर मोरी हें सगळें देवाक भेटोवन दिता. आयच्या काळार मोरये बरी समाधान जावचे आवय बापायक कितलें आसात. चक्कड न्हय तरी थोडीपणी आसात. आपल्या भुरग्यांनी कामा खातीर काडची ती मेहनत, संघ चवथ्यां खातीर भेटोवची ती सेवा, करचो तो सॅक्रिफीस आवय बापायच्या मनाक संतोश दितात. कितलेशा आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक धर्मी बेसादना. ती ह्या जाग्यांनी रिलिजियस जावं हजारो लोकां सेवा दितना तांचे खातीर सॅक्रिफीस भेटयतना त्या आवय बापायक बसो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. मोगळा जेजू सर्वां बरें कर. तुज्या जिवा सोंसू सॅक्रिफीस तुवें भेटयलोय. बरें करतना सेवा दितना म्हाका कश्ट मेळ्ळे तर ते कशें स्विकार करूंक म्हाका तूं कृपा दी. सौम्या हाका कुळतमची कर. सौम्या हाका कुळतमची कर. सदैव मोरये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजात खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें सांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सौम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलाय सगळो संवसार. आतां जेजूचे संवसारी जिणयेचे निमाणें अंत. ताची निर्जीव कूड निके पिली. त्या पोंडा वयर शिळा लोळयली. पारो दवरलो. कित्याक परिजेव आनी म्हालगड्यांक जेजूच्या उतरांचो दुबाव मारतलो. मनशा पुता तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयतले म्हूण जेजून म्हणलें. देखून तो पोंड राखचे खातीर पारे दवरले. सर इतलें येदोळ कोणाच्याच पोंडार पारो दवरूंक नातलें.
तर जेजूची निर्जीव कूड तितली सक्तिवंत गे निजा किती सक्तिवंत ती पुनर्जिवंतपणाची कूड फोंडार पारो असले परिस्थिती जिवंत जालीच अशें आमकां फोंडू जिवंतपणाची आनी जैतान मरणाक गेडन सोडलेल्याची साक्ष जावंक पावला. देखून सांग पावल म्हणटा, हे मोरना खंय आसा तुजें कूस जैत, हे मोरना खंय आसा तुजें कूस. देखून सोम्या ती रावन काडटा ती वावंट केदिंगस व्यर्थ जावचें ना. जेजूची वावंट व्यर्थ जावंक ना. म्हाका जिवंतपणाच्या संतोशान ती बदल्ली. सोम्यान जेजू म्हज्या जिवितान बऱ्या कामा खातीर हांवें काडली ती वावंट खंडीत व्यर्थ जावची ना. हांवें केल्ल्या कामां सफळ मेळनासतना रावचो ना म्हूण तुवें म्हाका भरवोसो दिलाय. तुज्या मरणा आनी जिवंतपणा मरे पात म्हजोय जिवीत असो भरवोसो जिवो कर. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा भरवशेची यात्रेका जावन सोम्या ह्या जुबलावाच्या वर्सा हांव म्हज्या जिविताच्या पैणार आसतना भरवोसो म्हाका निराश करिना म्हणल्या त्या उतरा बराबर म्हजो भरवोसो जिवन दवरून सोलोंक आनी म्हजे जिविताचे पैण त्या सर्गींच्या राजाक मुंदरोंक म्हाका तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादान बर. सोम्या काकूळ तमची कर, सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव मरिया मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळदार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निमाणे मागणे. जेजू आमच्या मोगळा सोम्या तुवें चलली कुर्साची वाट हांवें नियाळली. ती सोलोंक हांवें प्रयत्न केलें. म्हजी जिणी एक सगळी कुर्सा वाट जावन घेवंक म्हाका कुमक कर. म्हज्या घरांत वावरा क्षेत्रांत म्हजो कुरीस उबारदन चलोवंक म्हाका घटाय आनी बोळ दी. हर एक घडये म्हजो कुरीस घेवन तुज्या फाटल्यान चलोवंक म्हाका आदार आनी बोळ दी. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. पापसेबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय हांव पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. मोगाचे न्हू ह्या कुर्सा वाटेन भाग घेतिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ह्या कुर्साच्या वाटेच्या नियाळा वरवीं आज आमी मस्त घट जाल्या. नव्या भरवशान भरल्या. आमचो भावार्थ वाडला. ह्या वर्सा जुबलावाच्या वर्सा भरवोसो आमकां निराश करिना म्हणल्यार त्या ध्येयाचेर आमी आमचें मन दवरया. भरवशेची यात्रिका जावन आमी जिवितांत कितलेय कश्ट येवं दी, कितलीय आमच्या जिवितांत सलवण येवं दी, निराश येवं दी, सक्कड आमी फुड करूंक शकया आनी सोम्याच्या त्या सांगतपणांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमचो भावार्थ घट करया, हेरांचो भावार्थ घट करया आनी आमी सगळीं सांगातां मेळोन त्या देवाच्या राजाच्या पयणार धैर्यान मुखार या. सगळ्यांक तुमकां हें जुबलावाचें वरस पळत एक वरस जावं दी आनी सोम्याच्या कश्टाचो नियाळ मुखल्या दिसांनी ह्या दिव्यावाणी चॅनलाचेर निरंतर येतलो. तुमकां समेस्तांक तो भरवोसो आनी भावार्थ घट करतलो जावं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं.